उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हळें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया, आनी समदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंतरुळावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाच्या मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो धोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम भरात, आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंतरुळावेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीर जियेतल्या मोनजातींचेर तुमचें धोनीपण चलोयात. देवान म्हळें, पळयात, आख्खे पृथ्वी वयलीं बीं आसतीं सर्व झाडां आनी बीं आसतले फळां दिते सर्व रूख तुमच्या जेवण पोसणाक हांव तुमकां दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतरुळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपोटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे पुरी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगळ्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा संपयलें. सगळें काम संपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर हें. भाग्यवंत पावलून कोलोस्करांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, ह्या सगळ्या वस्तूं परस तुमचे मोदें मोग आसूं, कित्याक तो संपूर्णतेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज चलोवं. हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडूंक तुमकां आपयल्यांत. सदांच दिनवाशी जायात. तुमी कितेंय म्हणटात आनी करतात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. तुमी करतात तितलें सगळ्या काळजान करात. ते मनशांक न्हय पूण सोम्यांक केल्ले परी. आपले पोरचेक दवरलां तें दायज तुमची मजुरी कशी सोमी तुमकां दितलो म्हूण उगडास धरात. खरेंच म्हळ्यार तुमी चाकरी करतात ती क्रिस्ता धुनियाची. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर सर्वेस्परा. पर्वत रचून येवचे आदीं, प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं, सासणातावन सासणाक पर्यान तूं देव. जबाब. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर सर्वेस्परा. मनशांच्या पुता धुवानो, चोलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडताय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोरून वेता. अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून येय सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागा बरीत
रावतलोय, तुज्या चाकरांचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब: आमच्या हातांचो वावर सुफोळ कोर सर्वेस्परा. दीस उजवाडता तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोषान आमी उल्हासोशें कोर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकून दी. जबाब: आमच्या हातांचो वावर सुफोळ कोर सर्वेस्परा. उद्गार. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या खाशा देसगावांत वचून तांच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विस्मितां करची पदवी हाका खंयची? हो थोयचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, शिमाव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगळ्यो आमचेच मदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगळें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां म्हळें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसान आनी आपल्या घरांत मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केलीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.